One very 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 Mamari mamari yari kala bara hara kala mana 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 Kero koro mana Sakura la bara bara shi antara la bara bara kari 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 ka shikura la bara bara hara la bara Raria hara la bara shikura la bara bara bari 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 Shikari mada bada dikari pa 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 pa. Bari 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 bari. shikura bara One very 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 very. Shikari bada dikari ma 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 pa pa lari kari pa pa pa. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari Sarala ma ma pa 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 ma ma. Sakura la la bara yar la la para la para mamari mamari yare Bari 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 bari. Shukura bara hara la la One very very sure very 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 Siara la bara bara sabari la bara bara rola rola pala rola shukura bari kari 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 hari 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. पुढे आपण स्टार्ट करूया. बाप्पाचे पुत्राचे आणि पूर्वीचे पुत्राचे नामे आम्ही मवाळा बाप्पा याच्या वरच्या वेळापासून आमचे घर घालीत आहोत. परत या हप्त्यांत परत आमकां सांगात हाडलाय की सांजेच्या वेळार तुझे उतार वाचूंक शिकोवंक समजून घालूंक या पासून आमी तुका घर घालीत आहोत. पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमकदार जावन आसाय. आमकां तूं शिकयताय आणि आमच्या जिवितांत खंयचे कडेन कितें करूंक करेक्शन आसा तूं आमकां कुमक करताय ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता हांव. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या तुजेर आमी वंदन आसांव. आमची सकत कितेंच ना बगार तुजी कृपा तुजी कापड तूं आनी तुवें आमचेर एक जावन आसा उतार
त्या उतराक जाय जाली समजणी तुझ्या मुखांतर आमकां तूं दिताय ह्या पासून अर्घां दिता. आयचे सेशनार कितें बरें गरज आसा तूं आमच्या मुखांतर उलोवचे पासून आमी तुका अर्घां दिता. आणि आमकां इदोळ कळीनातले सताय उगडापे करचे पासून अर्घां दिता. अशें सांगात सर एक उतार अद्भुतपणाने जीव करचे पासून ती अर्घां दिता. अशें रिक्लानी जिवीत उतार स्वीकार करूं आणि जीवचे एक पोटान जिवंक जाय करपा आदार लाभय मागता हांव हे मागणें घडयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी आमी शिकया आज सैतानान आमच्या जिवितांत खंयच्या जाग्यार तो अटॅक करता कळीत आसा गे आमकां फुडकान मोनांत वय करेक्ट सांगले तुम्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी हेर एका विशयांत जतन घेता वय गे आमच्या कुडीक खालें जाल्यार आमी वखद घेता एक्सरसाइज करता खाता जेवता. जर तर आमचें मन आमी परिवर्तन करना जाल्यार त्या मनाक आमी शिस्तीन तरबेत करना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी समस्या पडटा. कित्याक म्हळ्यार आज आमी एक घरा गेल्ले आमकां एक उतार दिवंक आपणे दिल्ले. तशें आमी उतार उलयतना तो म्हणलो व्यक्ती म्हाका बेन दिसता एक सुरो रावंक नाका जायना तशें अशें म्हणलो. तशें उतार सुरू आमी सांगले हर एक समस्याक देवाच्या उतरांतच देवान पर्याय दिला. जो कोण सत म्हणता आणि त्याच्या जिवितांत कार्य रूपाक घालता जाल्यार तो बंदडे जावन भायर येता. तशें आमी इल्लो वेळ एक 10-15 मिनटां सांगूक सुरू जालें तेन्ना तो व्यक्ती म्हणलो पुरो 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 आनी सांगिनाका म्हाका हांव भायर येता म्हणालो. ओके आमी कांय ताका वत्ताय करूना जायत म्हणलें आनी घरा ताची पूत बायल आनी आसली. आमी देवाचे उतार तांकां दिले तांकां सत कळीत केलें. निमाणें आमी त्या वायट स्पिरिताक दिवच्या नांवान आमी आज्ञा दिली. सांगत आस ताका आमी जेजूचो मोग करता म्हणून पटलोवन आमी जेजूचो मोग ताणें अनुभव करचें केल्या. इल्लो समाधानी दिसलो पळयतना उपरांत फाटी येयल्या उपरांत आमी फाटी येता आनी थोड्याच दिसांनी तो ताच्या जिविताची साक्ष आमकां दितलो म्हणून. कित्याक जायते फावटी आमचें मन आमी देवाचे उतार आयकतना आमच्या मनांत जायती झुजां चलतात. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचे देवाचे उतार जावन आसता तांच्या मतीर नाना तरांची आलोचना येवंक सुरू जातात. सैतान चिंत मामोरी फात दबाव घालूंक शकता. जर तर आमी ते देवाचे उतार आमी स्वीकार करिना जाल्यार खंडीत जावन आमी त्या पासां सांपडटा आनी देवान दिल्ले जिवीत आमी अनुभव करता. पूण ज्या वेळार आमी देवाचे उतार कंटिन्यू आयकता तर कितें सांगतात ते आमी भावार्थान सत म्हणता तर खंडीत जावन तांच्या जिवितांत बरेपण कळोवंक शकता. कित्याक आमकां कळीत आसा उतराक सकत आसा. केदार आमी उतार उलयता खंडीत जावन ते फळ दिता 100%. प्रेज गॉड. त्या देखून आमी उतराक भावार्थान सत म्हणून जिवनचें गरजेचें जावन आसा. आनीक संगत म्हळ्यार काल एक म्हाका कॉल येयल्लें आमी आनी हांव सिस्टर अनिता आमी सांगाता गेल्ले हांव एका घरा. काल ती म्हणाली म्हजो पूत केदाळाय ताका ओंकारे जाताले ओंकारे खंयच्या वेळार केदाळा कशें पिरांकूळ ओंकारे जाताले. तशें ताणें आपयलें आमी घरा गेल्ले हांव देवाचे उतार परत दिल्ले. कालच्या दिसा म्हणाली आतां ताचे ओंकारे कंप्लीट रावला. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतारांत आमी कितें सांगता कितें उसारता कितें बी घालता खंडीत जावन ते फळ येता. आतां एग्जाम्पल दिवचें तर आज आमी गेल्ले आमी जेजूच्या नांवान ताचे सर वायट स्पिरीट कितें देवाचे उतार स्वीकार करूंक आमी ताका आज्ञा दिली जेजूच्या नांवान. आमी भावार्थान सत म्हणता की खंडीत जावन ताणें उतार आयकूंक मन केला उतार स्विकारूंक मन केला. कित्याक म्हळ्यार आमकां दिसता संवसारांत
एक अत्याधिक बळाधिक आणि कितें म्हणटात सत्यवंत संगत म्हळ्यार उतार. कित्याक आमकां कळीत आसा उतरांत आत्मो आसा. केदाळ आमी उतरां उलयता तातूंत आत्मो आसता. तो आत्मो जावं करून भिरांती सोय जावंक पावता नाजाल्यार भावार्थ सोय जावंक पावता. कित्याक आमी खंयचें उतर स्विकार केला कितच्या उतरांत आमी चड वेळ कसिला ताचे प्रतिफळ भायर येता आमच्या उलोवण्यांत. या कोणाचे आमी उतर देवाच्या उतरा प्रमाणे स्विकार केल्यार खंडी जावन तातूंत देवाचो आत्मो आसता आमी उलयतना. जर तर आमी देवाचे उतरा विरोध या बियाची या नकारात्मक देवाच्या उतरा गटकळ्याचे उतरा स्वीकार केल्यार खंडीत जावन तातूंत बियाचो आत्मो आसता आणि तो आत्मो कार्य रुपार देवन ताचे फलितांश आमच्या जिवितांत वाडटा. त्या देखून आमी उतरां उलयतना मस्त आमी जागृतकाय काडूंक आसा. जायते फावटी आमकां कळीत आसा मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेच्या अधीन आसा म्हणटा देवाचे उतार. जायते फावटी आमकां कळीत आसल्यारय जायते फावटी आमी समस्येत प्रॉब्लेम उलयता. कित्याक म्हळ्यार आमकां ते सवयीचे जावन गेला. ही सवय मोडचे जाल्यार आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत सताच्या उतरांत वेळ कसूंक आसा. आनी देवान दिल्ली आतेरां आतां आमकां कळीत आसा बासाचे देणे आनी गरजणे घालचे. अशें देवान आमकां जायती आत्मीक कला म्हणटात वेपन्स आयुध दिल्यात. आमी ते उपयोग करूंक आसा. प्रत्येक जावन देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. दोन दरीच्या तलवारी प्रासड कातरूंक शकता. केदाळ आमी उतरां उलयता देवाची उतरां खंडीत जावन आमकां त्या घडये दोळ्याक दिसचें ना कित्याक आमकां कोत्ता देवाचे उतार आत्मीक जावन आसा. केदाळ आमी ते भावार्थान उलयता ते उतार वचून काम करतात आनी फाटी येता. कित्याक देवाचे उतार सांगता कशें पावस आनी बरफ मळबां जावन सकयल पडटात आनी भुमी थंड करतात आनी बियाळो किर्लाशे करतल्याक जेवतल्याक जेवण आनी उंडो दिवन फाटी येतात बियो दिवन. तस रितीन देवाच्या तोंडांतले उतार ते कितें करूंक ताका फरमायला ते करूनच फाटी येता. त्या देखून आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ कसोचो गरजेचो जावन आसा. म्हळ्यार आमी एक उतार घालया 2 Corinthians 11:3. प्रेज गॉड. ऐकता मुलोंच्या प्रेज गॉड. हॅलो ऐकता ब्रदर. होय. वाचिचे ब्रदर. वाचा वाचा सिस्टर. सर्पान आपल्या कपटीपणात हे वेग नडले तसेच तुमची मनाय आड आलोचनेने बरोवन पाड जातील आणि क्रिस्तात साध्याने समर्पित जीण येता तुम्ही पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. प्रेज गॉड. पळया हांगा सांत पावलो बरोबर सांगता कुरिंथीयांक दुसऱ्या पत्रांत पण सर्पान आपल्या खापाटीपणान हे वेग नाडली. आमकां कोत्ता सैतान एक आत्मो जावन आसा. ताका कितें काम करीचे जाल्यार एक कुडीची गरज आसा. तो कोणाची कूड ताका तातूंत उपयोग करूंक पुरो. हांगा सर्प रुपार आयलो आनी तांच्या मनांत ताणें उलोवण्या वरवीं मनांत आलोचना घाली. ताच्या वरवीं कितें जालें आमकां कळीत आसा. एवेन कितें आडवारले देवान आदामाक सांगलें खावं नजो म्हणून तांणी केलें. ताचो परिणाम जावन देवातावन पयस सरचे पडले. कित्याक सैतानाक एक्चुअली आतां जेजून एक चलवून ताका नाश करून जाला डिस्ट्रॉय नाश केला. पूण आतां आमी अवकाश केदाळा दिता म्हळ्यार केदाळा देवाच्या उतरा विरोध आलोचना येता ताका आमी चड फोकस करता जाल्यार खंडीत जावन ताचे तो आमचे वयर अधिकार चलयता. पळया तो व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी हें करना. पळय आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत तुमीच चिंतून पळया तो कितले आमकां नकारात्मक चिंता घालता की आमी हे सतत म्हणपाक येता वय अशें न्ही तशें जायते म्हणून. जालो कोणाक म्हणे अनुभव जाला की खंडीत जावन 100% जाल्यार त्या वेळार जर तर आमी तो कितें आलोचना घालना आसा
ताचे विरोध म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी खाल जावन करता जाल्यार ते आलोचना आमकां सोडून येता. जर तर हॅलो, जर तर हांव ताका काय म्हणटात फोकस करता जाल्यार चड आनी चड खंडी जावन ताचे रिजल्ट येता. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे जिवितांत जाल्ले थोडे गणित सांगूंक अशें येता. पयल्यान पयलें हांव मागण्याक रेतीर घेतलो मस्तुगाडे पयस गेल्लो केरळा. ताच्या उपरांत आयल्या उपरांत आमकां कळीत ना आमकां देवाच्या उतरांत कशें कळीत काय म्हणटात खरें म्हणून. कशें देवाच्या उतरांत आमी सैतानाचेर जैतवरीचे उलयचे आमकां कळीत आसना. तर जायते फावटी आयस इतली ते चिंता घालता घेतो आमचे ते देवाचे उतार ना जाल्यार ताची समजणी आमी ते सतत म्हणपाक येता. एग्जाम्पल म्हणजे हांवें अनुभव केल्ले थोडे फावटी हांवें येताना पुरा काळेत दिसचे मतीर खंयचे काडटनाय काळेत मेळटा, कुटको काडटनाय काळो मेळटा, खंय येतानाय आमकां काळे वस्तू दिसतात. आमकां म्हळ्यार सैतान त्या नंबरार दबाव घालता की ताचो अर्थ खालो काळ्या म्हळ्यार त्या वेळार खालेगी वायट खालेगी मरण आसा म्हळ्यार त्या नंबरार तो चिंताप घालता. कित्याक म्हळ्यार हे सांगता हांव हे म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला. जायते फावटी आमी संवसाराक लागून जियेल्ले वरवीं आमी वय देवाच्या उतरांत असो रितीर पुरा करून आयले हांव, पूण ते खाली जाल्लो जागो कशें बरीचें म्हूण कळीत नासल्या वरवीं आमी काय करता चिंता वय 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 अशें म्हणून आमकां ते भिरांतीक तो कारण जाता. जर तर आमी फाटी परता न्हू जाल्यार खंडी जावन त्या ताच्या बांदपासा पडटा आनी ताचो काय म्हणटा परिणाम आमी अनुभव करूंक जाता. तुमी फात्योवची नात हांव सांगल्यार पयले हांव मागणे जावन सॉरी रितीर जावन पयले आतां न्ही पयल्याची त्या मागण्या दिमी घालून बसताना फॅन ताचे घडक म्हणी माथ्यार पडटा कोण ना आवाज त्या नंबरेर तुमकां सांगचे समजता की हांव अंडरस्टँड जावन आसा की प्रेज गॉड समजतो ब्रदर. वय तुमकां तरी अनुभव जाल्यात की त्या नमण्यार पयले आतां न्ही जाल्यात मस्तपटी नकारात्मक मस्तपटी जाल्यात. वय वय चिंता घालता तो हळे ते जाल्यार अशें जायत कोण ना आमी काय करता ते सतत म्हणपाक येता वय गे सतत म्हणपाक येता. एक वस्तू एक तुमकां एक सिंपल दिवचें जाल्यार कोणे वस्तू विशयांत एग्जाम्पल वणोतिशी निशीन धरचें जावंक पुरो या मस्तू आसात कारणां पूण आमकां सत कळीत नाल्यार आमी काय करता थॉट चिंतून 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 खंडीत जावन सैतान ते कॅप्चर करता आमचे मन आनी तो ताच्या नियंत्रण काणून ताचे फळ आमच्या जिवितांत हाडटा. त्या देखून म्हणटा पूण सर्पण आपणाक कापाटीपणान हे वयक नाडली तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनेन बरोवन पाड जाती म्हणटा. पळया सैतानाचें काम आड आलोचने सूख आलोचने देवाच्या उतराच्या विरोधाच्या आलोचने घालता तो मतीर. जायते फावटी आमी ते सतस म्हणपाक येता जायते फावटी हे सतस मागीर तशेंच जाता थोड्या वेळार थोड्या संदर्भांनी. कित्याक ताका एकच काम खाली आलोचन घालचे मात पूण ती आलोचन ताका आमी चड आनी चड म्हत्व दिल्यार तो आमकां परत ताच्या नियंत्रण दवरता. जर तर त्याच घडी आमी त्या आलोचनेक जेजूच्या नांवान बहिष्कार केल्यार आनी देवाचे उतार तोंडार आमी उलयल्यार त्या आलोचनावन भायर येवंक जाता आनी बाय फोर्सली म्हणत ताका विरोध जाल्ले कार्य करूंक आसा ना हांव जेजू क्रिस्ताची गोड जावन आसा सैताना पिडेपाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना त्या मनोभावान येता जाल्यार ते चिंता तुमकां सोडून येता. तुमी ट्राय करून जाल्यार पळया ते जाल्यार नकारात्मक येतात तुमी कळीत आसुनूच तुमी काय करूंक आसा ताका विरोध रावचे म्हळ्यार देवाचे उतार उलया ताका जाय जाल्यार ऑपोजीट काम करा कांय जायना जेजूच्या नांवान हांव करचें एक बरें जाता त्या मनोभार करा ते चिंता तुमकां सोडून येता. जर तर तुमकां ते तुमी ते चिंता भितर काणून दवरल्यार कंटिन्यू ते चिंता तुमकां नेगेटिव्ह नकारात्मक भियाचे या खंतीचे दुखीचे ते भोंवून आसता दीस 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 गेले वरी केदाळा ते चड आनी चड जाता ताच्या वरी आमची मनाची नियंत्रण थोग येता आनी निमाणे मनीस डिप्रेशनाक वचूंक साध्य आसा. आज आमी गेल्ले घरांत तो सांगता म्हाका कोणी नाल्यार भिरांत दिसता ते दिसता हे दिसता तरी एक कितें म्हळ्यार ताणें कितें पळयलां कितें आयकलां ताचो परिणाम जावन चिंतलां
ताच्या जिवितांत तो कंट्रोल करना आसा ताका न्हीद येना भिरांत दिसता जीव नाका म्हूण बगता तरी एक नकारात्मक कशें जुदासाक सैतानान ताच्या मनांत गट केले पयलेच 30 नाण्याक विकचे ताच्या तो पश्चाताप पावलो नाणी वचून फाटी दिली पूण तांणी सेसजकांनी आनी तांणी शास्त्रीय संघ परिजावांनी ताका फाटी धाडलो तुवें केल्लें तुस्स पळोवन काणगे म्हळ्यार इराद्यान तो इतलो इराद जालो की तो चिंतले हांवें निरापद रागात विकले हांवें तो कांय सूख करूं ना मोनान इतलो दबाव घालो की ताणें सैतानान तूं वाचून कांय फायदो ना तूं मोर तुका आनी खंयची वाट ना तितले प्रेशरार तो काले करूं सुसायड करूंक ताचो जीवघात करूंक गेलो त्या देखून आमी मनाची भलायकी सांबाळची गरजेचे जावन आसा मनाची भलायकी केदाळ आमी सांबाळूंक जाता म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चड आनी चड देवाचे उतार आयकून आयकून आसतना त्या उतराक सगळ्यात आसा आमच्या आलोचना बदलूंक आमचे सगळें जायनात केदाळ आमी ते स्वीकार करता भवार्थान तर पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता त्या समस्या जावन भायर येवंक आमची चिंता बदलूंक जर तर आमी ते भावार्थान स्वीकार करना जाल्यार खंडीत जावन आमी ताच्या बंदड्यांत ताच्या नियंत्रणाक आसता आमच्या जिवितांत आमी देवाचे बरेपणाक आमीच अडखळ घालता त्या देखून मनाची भलायकी गरजेची जावन आसा त्या म्हणटा तुमची मनाय आड आलोचने भरून पाड जातात आनी क्रिस्तांत सद्यांनी समर्पित जिणेंत तुम्ही पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या म्हणटा जर तर ही नकारात्मक चिंता आमच्या मतीर आसल्यार खंडीत जावन आमी देवाच्या राजातय क्रिस्तांतय सदे समर्पित जिणेंत वचून सेवा करूंक जायना आमकां कित्याक ते चिंता आमकां दोसता आमी हांव नांव फावो म्हणल्यार एका रितीन आनी म्हणजे ते चिंता चड आनी चड भिरांतेक कारण आसा एन्जायटी म्हणटात कंत ते जाल्यार आसतात ताच्या फाटल्यान कितें आतंक कितें जाता कोण ना मागीर कितें जाता कोण ना तरी तो चिंतपा आनी दबाव घालता त्या देखून आमची इम्पॉर्टंट काले म्हळ्यार मनाची नवीकरण ते जाल्यार आमी मन देवाच्या उतरा प्रमाणे चड आनी चड आयकून पवित्र शक्तीन आमी बदलता तेन्ना आमच्या जिवितांत जी देवाची महिमा पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी मुख्य उतार करुया मार्क 4:23-24 काले म्हणटा पुण्या काले म्हणटा प्रेज गॉड ऐकूंक कान आसा तो आयकूं आनी जेजू काय आयकूंक कान आसा तो आयकूं कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमी कितें आयकता कितें आमकां गरज आसा कितें आमकां उपकाराक पडटा ताच्या विशयांत आमी आयकचे कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमी आयकता त्या प्रमाणे आमच्या मनांत आलोचनो बदलता जर तर हांव देवाचे उतरा प्रमाणे कितें आयकता त्या प्रमाणेच म्हजी आलोचनो येवंक सुरू जातात केदाळ देवाच्या उतरा विरोध हांव आयकता जाल्यार फाल्यां जाता म्हळ्यार आमी कितें आयकून आसा तेच आमच्या मनांत गुंवता आतां एग्जाम्पल आमी घेया जर तर एक नकारात्मक आमी कितेंय आयकले भिरांती विशयान केदाळ ती भिरांत आयली खंडीत जावन ताचो फोड आमच्या कुडीर दिसून येता लास्ट टाइम तुमकां एक एग्जाम्पल दिल्ले उडास आसा की गुर्तना चिंतया तिने खंयची एक हॉरर खंयची मुवी पळयला चिंतया तातूंत कितें जाता म्हळ्यार एक नाताना थंय उदक येता जाग्यार सडन ताची काय म्हणटात ती लीड म्हणटात पळय ते दांगणे ते उदयाचे ऑटोमॅटिक वयर येता आनी आपापलेच चलूंक सुरू जाता म्हणजे तातूंत एक जावन आत एक भायर येता म्हणजे तुमी काल ते फिल्मार पळोवन आसात फिल्म जालें कंप्लीट पळोवन तुमी राती न्हांवंक गेल्यात म्हणजे त्याला सडन न्हांवन येतना सबाचें उदक देंवून येता त्या जाग्यार त्याला पयले मती काल येता आमकां काले जाता मतीर आमचे चिंता कितें पळयलां त्या प्रमाणे बदलूंक सुरू जाता आमचो मनोभाव
त्या किती पळयला ताका प्रतिक्रिया करूंक रेडी असता. हे जाणा तो व्यक्ती 1 घंटो लागतालो न्हावूंक, ताचे 905 मिनटां भितर भायर येता तो. कित्याक म्हळ्यार कितें पळयलां ताच्या मनांत ताणें दबाव घालो. तोय चिंता आतां हांगा जावन आतां येयल्यार भिरांतीन आसता. त्या देखून सांगचे आमी कितें आयकता पळयता आनी कितें आलोचन करता कितें उलयता ताच्या विशयान आमी जागृत आसूंक आसा. आमी चिंताव कांय म्हणना टायमपास, पूण आत्मीक संवसारांत टायमपास म्हणल्यार खंयचें आसना. तुवें उलयलीं उतरां जावंक पुरो, तुजी चिंता जावंक पुरो, तूं कितें आयकता हें जावंक पुरो. जर तर तूं ताका चड आनी चड वेळ ध्यान दिताय जाल्यार खंडीत जावन ते आमचें नियंत्रण घेतात आनी आमकां त्या समस्या घालतात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. मुखार खाला म्हणटा पळय. आणि हे तो तांकां सांगी लागलो, आं तुम्ही ऐकतात ते कितें म्हणलें सत्रायन वरया. खंयच्या पहिले हेरांक देव वास खंयच्या मापान हेरांक तुम्ही मापतात त्याच मापान देवूय तुमकां मापून दितलो आनी चडच दितलो. प्रेज गॉड. काय म्हणटा आनी हेय तो तांकां सांगिल्लो, तुमी आयकता ते कितें म्हणल्यार सत्रायन वरया. जर तर आमकां काण आसा म्हणून हर एक आमी उलोवन आयकल्यार खंडीत आमी समस्या पडटा. आतां एग्जाम्पल पळया, तुमच्या घरांत कुटुंबांत कोण म्हणी एक एग्जाम्पल पिडेस्त आसा म्हणजे जर तर आयलो लोक हर घडये नकारात्मक उलोवन आसा, ना ताणें तशें करीजे, रेस्ट करीजे, ना ताणें मस्त तें करीजे करीजे, नाल्यार तशें जाता अशें जाता. जर तर तांचे उलोवणें तुमी आयकल्यार स्वीकार केल्यार आमचो मनोभाव कसो आसता मागीर? तशें ताणें आमी त्या सांगलें. वय भिरांतीन मॅट काडटा वय गे. वय ताणें सांगला तेच उडास घेता. वय ताणें ते खावन वचो म्हणला, हे खावन वचो म्हणला. वय गे ताका उडास दवरया. आमकां समस्या वेळार कोण आमची पाठ पुसतात तांचे उतर आयकल्यार आमी खंडीत जावन पडटा 100%. कित्याक तो पाठ पुसचो व्यक्ती ते करेक्शन करूंक दिना, तो कितें आनीक आमच्या जिवितांत भिरांत घालता. त्या वेळार कोण तुमकां येवन सताचे उतार दिता, सता प्रमाणे सत शिकयता आनी दाखयता, खंडीत जावन ताचे ते बरें पळोवंक मेळटा. त्या देखून म्हणटा तुमी आयकतात कितें म्हणलें सत्रायन वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडस दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी उतराचेर आमी चड आनी चड फोकस करीजे. सांगाता कितें म्हळ्यार आमकां गोत्ता ह्या मोनाक मात्र देवान एक हे दिला. मोना जावन आमकां कल्पना करूंक जाता, इमॅजिनेशन करूंक जाता, हर एक आमकां चिंतूंक जाता, हर एक आमकां प्लॅन करूंक जाता. आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत कितें गरज आसा तितली सतत ह्या मनान दिल्या. जर तर हर एक ते भायर येयचे तर पयल्यान पयलें म्हणजे चिंताप आनी कल्पना आमी करूंक आसा. हे जाण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तश प्रमाणे कल्पना करता, इमॅजिनेशन करता जाल्यार खंडीत जावन ताचे फळ आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमची मनाची भलायकी राखचे गरजन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय मुनियो 4:23 घाल आसता. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. प्रेज गॉड. पळय हांगा कितें म्हणटा, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतून आसात जिविताच्यो झरी. पळय काळजां जावन हर एक आराम जाता वय गे. इंग्लिशान आसा जालें इश्यूज म्हण शब्द आसा. समस्ये उपजातात आमच्या काळजांत. हर एक आतां आमचे काळीज आमी जतनायेन कशें राखूंक जाता? काळीज दिसता गे आमकां? दिसना. दिसना वय. जतनायेन राखूंक कशें जाता? कसले जागे साध्य जाता?
कित्याक कोत्ता आमच्या काळजान कितें बरोवन आसा तेच आमी उलयता. आमी खंयच्या चड वेळ करशिला ते मनांत आमच्या काळजा भितर रावता आनी तो संदर्भ येताना तेच आमच्या दोळ्यांत तोंडांतल्यान भायर येता. आमकां कळीत आसा एक घरा भितर येजे जर ताका बागलां असतात, सडावत एक बागेल मुखार आसता सडावत घरांनी, ना तर दोन बागले असतात फाटल्यान मुखल्यान. जर तर जो व्यक्ती भायर असलो मुखार येजे तर भितर येजे तर भितर असल्या व्यक्तीन पहिले ताका ओपन केल्यार मां जाता. या जर तर भायर जावन येजे तर लॉक करून गेल्यार ताचे लागीं सावी आसा ते ओपन करून येवंक. तेन्ना मां ताका भितर घेवूं जाता. तशेंच आमचे काळीज म्हणल्यार घरांत देवाचे उतर सांगता भोव जतनायेन ताची काळीज राख, कित्याक तातूंत जिविताच्यो झरयो आसात. म्हळ्यार काळजाकी दार आसात बागलां, तातूंत दार जावन आसा आमचे एक दोळे, आमचे कान, आमची जीब या तोंड, या आमचे मन चिंतप. आमी ह्या संगतीन कितें पळयता, कितें आयकता, कितें उलयता, काले चिंतता, हरी एक आमच्या भितर दबाव घालता. त्या देखून चड वेळ आमी खंयच्यार कसिता तेच रिजल्ट आमच्या जिवितांत मेळटा. प्रोव्हर्ब्स 23:7 मेळटा. काल म्हणटा जो मनीस आपल्या काळजांत कसो चिंता तसो तो जावन आसा म्हणटा. मॅन हू थिंक्स इन इट इन हिज हार्ट सो इज ही. म्हळ्यार घालची गरज ना. म्हळ्यार तूं काळजांत काल चिंताय त्या प्रमाणेच तूं कार्य रूपांत देंवताय. कित्याक थंय जावन हरी एक समस्ये, हरी एक थंय जावन येवचें जावन आसा. त्या देखून गरजेचे काले जावन आसा. म्हळ्यार तुवें काले पळयलाय, काले आयकलाय, काले उलयलाय, काले चिंतलाय, हरी एक थंय स्टोर जावन आसता. तेच तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता. त्या देखून म्हणटा भोव जतनायेन तुजे काळीज राख, तातूंत आसा जिविताचे झरयो. पूण आमच्या काळजांत कितें आसा आमकां कळीत आसाचें. जिविताचे झरी आसल्यार खंडीत जावन जिवीतच वाळटा. जर तर जिविताचे झरी ना तर आमी कितच्यान चड वेळ करशिला, म्हळ्यार हांव कितें पळयलां चड, कितें आयकलां, कितें उलयलां आनी तें चिंतलां मनांत, ताचीच फळां म्हज्या जिवितांत येतात. त्या देखून परत हांवें सांगचें म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमच्या आत्म्याची बाचावी जाल्या. आतां आत्म्याची बाचावी जाल्या आनी मनांत जावन आमी आमचो प्राण आमी काल म्हणटात ताका हे करूंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे ह्या आत्म्याच्या मनाक. केदाळा जाता म्हळ्यार आमी कितलो वेळ चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ कसिता, उलयता आनी ताचे एकवटान आमी जियेता. त्या उतराक सकत आसा आमची चिंता बदलूंक. केदाळ आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता बदलता तेन्ना मात आमचे भायलो स्वभाव परिवर्तन जाता, भायर बरेपण पळोवंक मेळटा आनी आमकां सर कितें बंदडे आसली हर एका जावन आमकां सुटका अणभव करूंक जाता. त्या देखून परत परत आमी मनाच्या भलायके विशयांत या ताची जतन घेवचे विशयांत आमी चड आनी चड जागृत आसूंक जाय. कित्याक आमकां कळीत आसा मनांत येवच्या चिंतपाक आडोवंक जायना. चिंतपा तुका येवनूच आसात. बरी चिंतपा येतात, वायट चिंता बी येतात. ती आमकां आडोवंक शकना. कशें पळय एक सुकणें तुमच्या माथ्या वयर उबता जाल्यार ताका आडोवंक जायना, ते उबताच. पूण त्या सुकण्यान आमच्या माथ्या वयर गूड बांदून हाडल्या बरी आमी रावंक जाता. त्याच प्रमाणे चिंता आमकां रावंक जायना, पूण चिंतपान आमच्या वयर अधिकार सलयनाशें रावंक जाता. आमी केदाळ एक सिंपल एग्जांपल दिता पळय की जायते फावटी आमी चिंताप आमकां नियंत्रण दवरूंक जायना. केन्ना आमी देवाचे उतार तोंडार उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत त्या चिंतपा वयर जैत दवरूंक जाता. एग्जांपल तुमी मायंडार 1 to 50 काउंट करात. काउंट करतनाच एक कंडिशन आसा, हांव थोडी उतरां सांगता ती तुमी उसारिजे तोंडार.
तेन्ना कितें जाता पळया. आतां एग्जाम्पल तुमी स्टार्ट करा जाल्यार माइंडार काउंट करूंक 1 to 50 आनी तोंडार उसारा खाले सांगता दोनी सांगात वसाचे. हांव सांगता जेजू हांव तुजो मोग करता, म्हाका सुटका दिल्ल्याक, नवे जिवीत दिल्ल्याक, तुज्या मोगान भरल्याक अर्गां जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतां तुमी चिंता चिंतून आसतना उलयल्यार तुमचे खाले काउंटिंग करनासात नंबर्स मनांत ते तुमकां खाले म्हणटात कंटिन्यू करूंक जाता गे जायना जायना वय गे जायना जायना. त्या देखून काले जाता तर आमकां टोटल चिंताप येता जाल्यार चिंताप आमचेर दबाव घालता जाल्यार आमी काले करीत देवाचे उतर सांगायचे. देवाचे उतार उलोवंक सुरू करीत तोंडार त्याला काल जाता ते उतराक सकत आसा तुमच्या चिंतपाक नाश करूंक या भायर घालूंक जायते फावटी काले जाता म्हळ्यार आमी चिंताप येताना आनीक खंत करता आनीक बेजारान आसता आनी आमची खुशी आमी सोदता. देवाचे उतार आमी तोंड उक्ते करून सांगिना आमचे समस्येचो प्रॉब्लेमूच उलयता त्या देखून आमच्या जिवितांत ते समस्या उणें जायना चडच जाता. केन्ना म्हणसर आमी शिकना समस्या येताना मनांत दबाव येताना आमी काले करूंक आसा आमी हे तोंड उक्ते करून उतरां उलोवंक आसा. केन्ना आमकां कळीत आसा ते उतराक इतलो सकत आहा की ते उतार वचोन ते चिंताप बदलूंक परिवर्तन करूंक शकता. उतराक मात सकत आसा. आतां आमी एग्जाम्पल सांगचे तर एका मनशाक भायल्यान आपटिल्ल्यार ताका अनुभव जाता तसो आमच्या मनाक आपटूंक जाता की प्राणाक सोलाक ना साद्याक मनाक आपटूंक जाता जायना जायना जायना. आतां मेरी बाई तूं चिंत हांव तुजे लागीं मोगान उलयलो काल येता मोग येता पळय गे रागान उलयलें तर रागान उलयल्याच्यान राग येता. पळय गे तुजे विशयार नकारात्मक उलयतना काल जाता खुशी जाता की बेजार जाता बेजार जाता. पळय गे आतां हांवें तुका तुज्या मनाक हांवें आतांच आपटयलें की कशें आपटयलें हांवें उलोवण्यान ते उतरां मारीत वय गे. हय. तर उतार मनाक दबाव घालता जाल्यार जर तर हांव केदाळाय नकारात्मक उतार स्वीकार करता जाल्यार देवाच्या उतरा विरोध हांव काण घेता जाल्यार म्हजी परिस्थिती कशी आसता. राग राग द्वेष तेंच खंडीत जावन आमच्या मनांत द्वेष कोटसाण हर एक बरोवन आसता वय गे. त्या देखून आमी चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत करचें इम्पॉर्टंट. आमी चिंता इल्लें आयतारा इल्लें सकाळी इल्लें सांजेर केल्यार पुरो म्हणून कित्याक देवाचें उतर सांगता धर्मशास्त्राक सदांच तुजे ओंठाचेर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर मेडिटेशन कर तुजी चिंता पळयताना देवाचें उतार घाल त्या चिंतपाक अवकाश दिनाका. तूं उबो रावल्यार खंडीत जावन ते चिंता तुका कंट्रोल करता. आज मस्त लोक डिप्रेशनार वचूंक कारण तांणी चिंता येताना वगत बसल्यात आनी परत परत ते चिंतून इमोशनल निर्धार काण घेतात रडोन बसतात कितें जाता ते चिंता तांचेर दबाव घालता. त्या देखून चिंता येताना आमी खंडीत जावन खाली चिंता येताना मात्र न्ही हेरी एक घडी म्हणल्यार बरी देवाच्या उतरांत वेळ करचो गरजेचें जावन आसा. केद जाल्यार सांगात आमी ताचे एकवटान रावना आमचें तें बरेंपण पळोवंक जायना. आमकां कळीत जाता पश्चाताप म्हणल्यार आमची चिंता बदलूंची देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे चिंताप सोडचे देवाच्या उतराची चिंताप घालचे. तेदा मात कोण पश्चाताप पावता तो मात सर्गीच्या राजांत पयले मेट घेता आनी निरंतर त्या एकवटान आसता तर खंडीत जावन ताच्या जिवितांत तो बरेपण अनुभव करता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून फिलिप्पी 2:2 गेला प्रेज गॉड. टॉपिक बरी आसा गे सिस्टर. म्हळ्यार एक्चुअली म्हाका न्ही क्लास दुसऱ्या सिस्टरीक ती अचानक कितें की झूम ऑपरेट जावन हांवें खंयचे रेडी करून हाडले हांवें चिंततालो खंयचे दिवचे म्हणून सांगू समजता गोष्टी बरी आसा मस्त बरी आहा. पळय गे प्रेज गॉड. तर एकच आत्म्यान
आणि एकच मनानं एकवट सांभाळणं म्हजो संतोष तुम्ही भरपूर करा. प्रेज गॉड. हांगा काय म्हणतात तर एकाच मोगान एकच मोग खंयचो जाता मनशा सोगी मनशाच्या मोगान तर बेज आसता पैकी जायते घोव बायलांचो मोग आसता, भाव भयणी मोगचो मोग आसता, भुरग्यांचो आणि इश्टांचो, या भुरग्यांनी आवयमध्ये बापाय आणि भुरग्यांमध्ये अशे जायतो तरासो मोग आसता. फार एकच खरो मोग म्हळ्यार देवा सारकेचो मोग म्हळ्यार तातूंत कितेंच स्वार्थ ना. हरी एक देवाच्या राजा विशान एक्झाम्पल आमचो जेजू तो जावन आसा ताणें केलो देवा सारकेचो मोग. ताच्या मोगांत कितेंच काय म्हणटात स्वार्थ नाटलो. हरी एक आमचे बरेपणा खातीर केले. आमच्या जाग्यार तो मेलो, आमचे शिराप ताणें वयले, कुर्सार तो मेलो, ताचे नितीवंतपण आमकां दिलें, बरेपण हरी एक बाबा ते आमकां राजी संधान ताणें केलें. आमी एका काळार दुस्मान जावन आसल्या ताच्या मरणा वरवीं ताच्या विधेयपणा वरवीं ताणें केल्या सॅग सॅक्रिफिसा वरवीं आता बाप आमकां देवा आमकां नितीवंतपणची काय म्हणटात नितीवंतपणाक मुखांत तो पळयता, जेजू मुखांत पळयतना आमचें कितेंच वायट थंय ना. आमकां तो जेजू बरीत नितळ आनी निर्मळ तेंतून पळयता. त्या देखून म्हणटा तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एक सांबाळ. आमचें मन एक जायचें. मन एक जायना जाल्यार खंडीत जावन कुटुंबाजीवी जावंक पुरो या खंयचेय मागणे करतले या फिर इगर्ज पंगड जावंक पुरो या कामाचे संस्थे जावंक पुरो एकच मन ना जाल्यार खंडीत दही विभाजन जातात वैगी. तुम्ही हांवें पळयलां की एका मनाचे ना जाल्यार खंडीत साधना. प्रत्येक कुटुंबा जिवितांनी घे जायत घोव बायलांचे चिंता पळोव एक बऱ्या उद्देशांत आसना देवाचे उतर प्रमाणे आसना जाल्यार एक चिंता दुसरे असल्यार खंडीत जावन ते बरेपण पळोवंक साध्य जायना. त्या देखून देवाचे उतर सांगता एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळूंक आसा एकामेका आमी क्रिस्त एकवट सांबाळटा तशें एकामेका आमी एकवट सांबाळूंक आसा. म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा म्हणटा. त्या वेळा मात देवान दिल्लो तो संतोष आमच्या जिवितान भरपूर रितीन अनुभव करूंक जाता. केदाळा तर एकाच मोगान एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवट सांबाळणं म्हजो मोग तुमी भरपूर करा म्हणटा. तितलेंच न्हय स्वार्थाक पडून वा फकट दवलते खातीर कसलेच तुमी करिनाका. जायते फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमच्या स्वार्थाक पडटा, आमचो फायदो सोदता. कित्याक आमी दबाव आमच्या मनांत येता. तो चिंता एका आमी सट दिल्यार म्हाका मागीर समस्या जातीत, हांवें ह्या मनशाक कशें मनीस सकयल घालीचे, त्या रितीन सैतान त्या रितीन काम करता. त्या म्हणटा स्वार्थाक पडून वा फकट दवलते खातीर कसलेच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण लेखा म्हणटा. पळया हेरां आमचे प्रास चड बरे म्हूण लेखाचे साध्य जाता हे हेरां आमचे प्रास चड बरी म्हूण आमी काय चिंता जायते फावटी हांवें केल्यार बरें वैगी हेरांक अवकाश आमी करया हांव करता म्हळ्यार त्या मनोभावान आसा जेन्ना तसो अर्थ मनोभाव आमचो तसो आसत जाय. एकलो देवाच्या राजाचो एकच मोपान ताका चड उणें ना. आमकां कळीत आसा एक ओपार दिली जेजून ताच्या दोका म्हळ्यार वावराक जण आपयलो सकाळी जावन सांजे म्हणसर पूण निमाणे पर्यंत आयल्यांक ताणें कितें दिलें मजुरी एकच दिली वैगी. ते भेदभाव केलो की ना. तेच रितीन आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या राजांत वावर जायचे जाल्यार हर एकलो गरजेचो हर एक व्यक्ती तुम्ही पळया खंयची एक रितीर कॉन्डक्ट करचे जावंक पुरो खंयचेय काम करी जाल्यार हर एकलो असो ते वावर आसता मेहनत आसता वैगी. ते सांगाता मेळून वावर केल्ल्या वरवीं ते एक फळादीक जाता एक बरेपणान आखेर जाता. जर तर एक एकलो मनोभाव एक तर आसल्यार खंडीत जावन ते बरेपण पळोवंक मेळना आनी त्या रितीन आसल्यार ते चड काळ बाळटा म्हणूंक साध्य ना.
त्या देखून एका मनान एका काळजान एका आत्म्यान आम्ही एकवट तो सांभाळूंक आसा. तर एकवट सांभाळले जाल्यार जेजू क्रिस्ता मरिपाद मात्र साध्य आसा. ताच्या एकवटान रावल्यार पवित्र आत्म्याचे सत्यन मात्र रियेक हे साध्य जाता. त्या देखून त्या एकवटान आमी स्थिर रावचे जायचे जाल्यार क्रिस्तांतय आमी एकवटायचे. त्या जाल्यार जो कोण एकलो क्रिस्तांत एकवटता ताचे तावन तो घेता आमकां कितें जाय पोशकांश. त्या जाल्यार ते आमकां एकाच मापान आमी घेता म्हळ्यार आमी कितले एकवट आसा त्या मापान. त्या जाल्यार ते सांगाता मेळोन आमी देवाच्या राजाच्या महिमेक उपाय करता. त्या जाल्यार मात्र ती जायती बरी कामां अलौकिकपण आमी पळोवंक जाता. जर तर आमी देवाचे एकवटान रावना तर संवसारी रितीन आमी खंयचेय आखेर करता जाल्यार खंडी जावन एक दीस ताचो नाश जाता. जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन आराम करता. पहिले देवाचे उर्बेन वो आमी तशें करीत जशें करीत जे बारीक उर्बा आसता निमाणे आमी रक्तमांसा घेता. तुमकां कळीत आसा रक्तमांसा प्रमाणे ते जाल्यार ते डिसिशन काण घेता या निर्धार घेता आमच्या आलोचना रक्तमांसा जास्त ते जावन काले जाले जास्त गडे जावन नासाक आमी मेळटते म्हूण आसा. तशेंच कंटिन्यू जावन गेल्यार एक दीस संपूर्ण आमी उगडायता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताच्या खातीर आमी जेजूच्या एकवटान आसचें गरजेचें जावन आसा. त्या देखून 2 Corinthians 5:17 कितें म्हणटा? 2 Corinthians 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. तशें म्हळ्यार कोण एकलो कोणीय जावं पुरो एकलो क्रिस्तांतय जियेता. क्रिस्तांतय जियोवचें म्हळ्यार ताच्या एकवटान आसचें. आमचे चिंताप आमी बदलोवचें आनी ताका समी सोडवणदार म्हणून स्विकार करचें. ताचे उतार कित्ता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितान कार्य घालचें. त्या जाल्यार काय जाता म्हळ्यार आमी एक नवी रचना जाता. आमचे चिंता पुरो पयले बदलता. पयल्यान आमी आमचे चिंता बदलल्या वरवीं आमकां कळ्ळें आतां आमी जेजूक समी सोडून स्विकार केला. पवित्र सत्यान आतां आमी नवी रचना गेला आनी पोरणे ते गेले पोरणे खंय ते सायब आसले आदावतावन आयिल्ले पातकी सायब संपूर्ण नाश जाला. आतां नवें जाला म्हळ्यार नवें जावचे खंयचो भाग म्हळ्यार आमचो आत्मो. आत्म्यांत आमी आतां बलिश्ट जाल्या. एक देवा सारखे जे जिवीत आसा भलायकी आसा समृद्धी आसा बेसांव आसात एक आसा. पूण ते म्हज्या जिवितांत अनुभव करचे जाल्यार प्राण या मन हांवें परिवर्तन करूंक आसा. जर तर हांव नवो जल्म घेतला म्हणून सांगून हांव ताच्या एकवटान जिवीत जियेना जाल्यार ह्या संवसारांत एक जैतवंत बरें जिवीत जिवंक जायना. जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमी नवें जल्मेले म्हणून आमच्या कुशे प्रमाणे आसता. आमचे चिंतपार आसता. आमी देवाच्या उतरांत वेळ कसिना. त्या उतरा प्रमाणे आमी आलोचना बदलूंक अवकाश दिना आनी प्रयत्न करना. आमी फकत आमच्या कुडीच्या वंदने प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमचें ते बरेपण पळोवंक मेळना. त्या देखून आतां नवें जावचो आमचो आत्मो जावन आसा. आत्मो केदाळा नवो जाता म्हळ्यार आमकां कोत्ता आदामाच्या पातकाक लागून ताणें केल्ल्या पातकाक मनशा कुळाचेर आयिल्ले. त्या देखून तांणी देवाचे संबंध उगडयलो. आमी आदामा भितर आसल्या त्या देखून आमी पातक करूना जाल्यार आदामान केल्ल्या पातकाचे सैम आमचेर देंवन आयले. त्या जाल्यार आमी पवित्रस्थान घेतलो आनी त्या वेळार आमी जेजूक समी सोडून स्विकार केलो आनी प्रत्येक जण आमी देवाचे उतार सत कळीत जाल्या उपरांत स्विकार केले तेच घडी आमी नवी रचना जाता. आमकां कोता आमच्या सिंबॉलीक जावन करतात पवित्रस्थान दितात तांतून जायना म्हणी जाता. पूण आमकां त्या जाल्यार समजून मेळटा त्या जाल्यार मात ते खऱ्या मापान ताचो फायदो आमी जोडूंक जाता. एक्झाम्पल आमी जेजूची भुरगीं म्हणटा. जर तर जेजूची भुरगीं जाल्यार देवाचे उतर सांगता 1 John 5:4 देवाचे भुरगे सकड संवसाराचे जैत व्हरतात. संवसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भावार. तर आमी जैत वरीचे जाल्यार आमचे चिंतापी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आसा. जेजू कितें सांगता ते आमी स्विकार करूंक आसा. जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सतमत हांव करता ती कामां करतलो ताच्या वर ती कामां करतलो म्हणटा. त्या देखून जर तर म्हजी चिंता हांव बदलिना जाल्यार
तांतून देवाची महिमा नव्यानं रचना जावंक पुरो पूण हांवें आतां काले गेलां देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे आलोचन बदली ना आत्म्यांत कितें आसा म्हणजे जिवितांत हांवें ते अनुभव करीचे तर म्हजी चिंता बदलूनचे गरजेचें जावन आसा जर तर हांव चिंता बदलिना तर म्हणजे जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 सेकंड कोरिंथियन गलास 3:17-18 काले पण म्हाका एक प्रेज गॉड हां आता काय म्हणटा हां हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आणि जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा काय म्हणटा सोमी म्हणल्यार आत्मो आणि जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा वय आता सोमी म्हणल्यार आत्मो वय आता त्या लेकार सोमी म्हणल्यार आमी लॉर्ड म्हणटा वय लॉर्ड सोमी जेजू देवाचो आत्मो पयलीं आमकां कोता त्री एक देव वय त्री एक देव म्हणटा हांव देवा ते एक जण बाप पूत पवित्र आत्मो पूण हांगा खाली म्हणटा सोमी म्हणल्यार आत्मो आणि जंय सोम्याचो आत्मो आसा ते स्वतंत्र आसा म्हणजे आमी सोम्या ते जिवता जाल्यार ताचे एक पोटान आसा जाल्यार आमी ताका सोमी सोडून स्विकार केला जाल्यार आनी तेचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे पवित्र शक्तीन आमचें आलोचन बदलला जाल्यार आमी भावार्थान ताच्या सांगाता जियेता सत मानूं जाल्यार आमी खाले जाता ताचे ते स्वतंत्र आसा तरी एक बंदप आसा जावन न्हू आमकां स्वतंत्र मेळटा आमी स्वतंत्री मनीस जाता जाल्यार आमी कोणायकी आमी लबदून रावना आमी सडावत कोणाचेर वंदून रावना आमचे वंदून देवाच्या उतराचेर आसता पवित्र आत्म्याचे सत्तेर आसता ते जाल्यार काय जाता आमकां सर बंद बसांतले आमकां सुटका आमी अनुभव करता ते आमचे नवो जीव उजबाता कित्याक जिजू आसल्या तेय तेंची वायट सकत रावंक काम करूंक शकना जर तर काम करता जाल्यार ताचो अर्थ हांवें वेळ चड आनी चड जेजूच्या उतराक दिवना म्हजी मौनाची आलोचना कितें सांगता ताका हांवें कसयता कित्याक जर तर तो आमी इल्लो वेळ उबो रावून आमी या मोबायलार जावं पुरो या कोणे कितें सांगता खबरे कांडिल्यार खंडीत जावन आमचे ते खाले जाता आमची कूड त्या दिशेनच वावर करूंक काम करूंक येता त्या देखून आमी खाले करूंक आसा चड आनी चड सैतान आमकां दबाव घालता ताका कळीत आसा आमचे विकनेस थंय आमी वीक आसा त्याच जाग्यार तो दबाव घालता ओत्तड घालता एग्जाम्पल तुमी एक लेस या बिस्कीट पॅकेट काडून घेया ती पॅकेट चारी कुशींनी आमकां हातांत कट करूंक जायना वय झिगझॅग ते आसा त्या जाग्यार मात्र आमी ते सुलाबायन कट करूंक जाता त्याच रितीन सैतानाक आमकां कळीत आसा की आमी खंयच्या एरियांत उणेपण विकनेस आसा जर तर तो विकनेस असो जाग्या वेळार आमी देवाच्या उतरांत वेळ कसिना उतार उलयना चिंता बदलिना जाल्यार ताका एक अवकाश जाता सैतानाक त्या वीक जाग्यार तो इतलो दबाव घालता की निमाणें खाले जाता पिनून खावन पुरो नाश करून उडयता आमचें जिवीत आनी एक उदाहरण दिवचें जर आतां दोग बॉक्सर आसा आमचे त्या दोगी झुजून आसात एकामेकांक एक कोणी सोंड दिना एक राउंड तो एक राउंड ओ म्हणल्यार बरी निमाणें आतां त्या बॉक्सराक अनेक लोक पंगड ऑपोजीट असो तसोच मनीस अनेक बॉक्सरला सांगताले म्हाका तूं इतले पयशे दिशी जाल्यार हांव ताचे विकनेस सांगता म्हणटा तूं फकत ताच्या बावळ्याक मार तो बावळो तसो डॅमेज आसा ताका मार पडल्यात ताका ऑपरेशन पुरो जाला म्हणटाना नेक्स्ट तो राउंड स्टार्ट जाताना तसो ऑपोजीट व्यक्ती बॉक्सिंग करतलो खंयच्या जाग्यार मारूंक प्रयत्न करता गवळ्याकच खंय वीक आसा ताका कळी जालें वय त्याच जाग्यार तो पंच मारता ताका कळीत आसा ह्या मनशाक खंय मारल्यार तो सोडना त्या जाणां तो अस्कत आसा जागो थंय ताका इल्लें बॉल उणें आसा समस्या आसा पूण ताचे दोळे टार्गेट एक मौन त्या जाग्यार आसता तो खंय मेळटा अवकाश बरो पंच मारूंक सोदता आसता त्या जाणा ताका तो अवकाश मेळटा त्या जाग्याक इतलो दबाव मारता की त्या मारा उपरांत ताका वयर उठोवंक जायना तशेंच सैतानाक कळीत आसा आमी जायत्या जाग्यांनी स्ट्रॉंग आसा पूण जायत्या जाग्यांनी आमी अस्कती आसा सैतान आमकां खंयच्या समस्येंतल्यान भायर आयला
देवाच्या साहित्य त्याच जाग्यार परत परत अटॅक करूंक राखून आसा. जर तर ताका आमी अवकाश दिता, अवकाश कशे दिवचे म्हळ्यार आमी ते चिंता घालतना ते परत आमी चिंतून ताका एंटरटेनमेंट करता जाल्यार ताका मनोरंजन करता जाल्यार ते थॉट्स घडयेन आमकां डिस्ट्रॉय करता. कितें जाल्यार त्या वेळार चिंता पायल्यार हांव फोकस म्हणजे चिंतपाक दिनासतना सड देवाच्या उतरांत वेळ आसता उलयता बसाचे दाणे जावं करो गरजणी जावं करो त्याला काय जाता ते चिंता डिस्ट्रॉय जाल्ले आसता ताका म्हजेर अधिकार ना. त्या देखून एक निर्धार विसवण आमचेर आसा. तूं समस्या येताना प्रॉब्लेम येताना खंयची विसवणूक घेताय म्हूण तुका दबाव येताना तुजे कुडीचे ओडण्याची आशा येताना त्या चिंतपाक तूं साकार दिताय की त्या वेळार तुका कळीत आसून देवाच्या उतराक तुजे फोकस या मनोभाव बदलिताय. जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे तू बदलिल्यार घट रावल्यार ती रावल्यार त्या समस्या जावन तुका भायर येवंक जाता. जर तर तो दबाव घालता हांव ते बदलूंक तयार ना म्हज्या काय म्हणटात म्हणजे चिंता आपूण म्हजेर नियंत्रण घेता आनी ताचो फळ जावन म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. त्या देखून उडास करुया सैतान राखून आसा कोणाक देवाच्या उतारी सांगता आमचो वैरी सैतान कोणाक दिवचे म्हणून सेवा बरी भोवून आसा वय की पूण तो सट्टांक गिळोवंक जायना. कोणाक गिळटा म्हणल्यार कोण देवाच्या उतार स्वीकार करूंक करिना ताची चिंता बदलिना कोण आनीकी सतकळीत आसून स्वीकार करिना संसार लाभून जियेता तर खंडीत जावन तो गिळटा. त्या देखून आमची चिंता आमी बदलूनचे गरजेचे जावन आसा. ते आमच्या शक्तीन न्ही आमी कांय करूंक ना. एक तोंडार आमी उतरां भावार्थाची उलयचे बसोवणी नाजाल्यार स्वताची शिकोण आमी आयकाचे. त्या उतराक सकत आसा पदवी आसा. उतार ते जिवीत बदलता. हांव कशें आमी सांगलें एक उतार दुखीच्या वेळार दूख जाता रागाच्या वेळार राग हाडटा. आमचे इमोशन भावना बदलतात. त्याच प्रमाणे आमी आमची चिंता बदलीचे त्याच प्रमाणे आमी खंयच्याकी अवकाश दिवन असो देवाच्या उतरा प्रमाणे आलोचन आमी करीचे तेन्ना मात आमी एक बरें जैतवंत जिवीत जिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. काय समजलें तुमकां? प्रेज गॉड. बरें का समजलें की देवाचा वर्ग. ओके काय म्हणे सवाल आसात की सारूंक? प्रेज गॉड. यस ओके आमी टंग्स करिया की वेळ रोरिंग नेक्स्ट डेट रिट्रीटाची डेट अनाउन्स करा ब्रदर. ओके आमी ब्रदर येता म्हणून सांगा. वय वय आमी परवा एक चूक जाली आमची डेट सांगताना आमी एक्चुअली मंगळारा सांगले 9 तारीखे जावन एक्चुअली 9 तारीखे जावन न्ही आमची नेक्स्ट रितीर 8 तारीखे जावन स्टार्ट जाता 3 दीस आसतलो आनी ब्रदर येता तुम्ही येता म्हाका कळीत करा आनी आमची दीस घालतली हेच्या विशयान पोस्टर रेडी जाला जावं करो आमी ते एडवान्स करतना एक्चुअली आमी मंगळारा करचे म्हण आसले बट ब्रदर ही 8 तारीखे ब्रेस्तारा मुसोरे 4 दीस 4 दीस गे वय वय मंडे टू थर्सडे ओके 3 दीस नाही तर 4 दिसाची रितीर ओके 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 सॉरी त्या देखून पळया 4 दिसाची रितीर आमी 3 दीस म्हणी त्या आदल्या फाटी अनाउन्समेंट केल्ले आमची चूक जाली कित्याक म्हळ्यार थोड्या कारणांतर लागून बदलावन हाडल्या त्या देखून 4 दिसाची आसतली ती सोमारा जावन स्टार्ट जाता नाल्यार आमची हरी एक कळीत आसा मंगळारा जावन हे तुमी हेरांक हे म्हळ्यार आसतली तशेंच ब्रदर जॉन्सन येता म्हणून डेट आता चेंज जाली तशें ब्रदर 8 तारीखेक पावता म्हणालो बरें जालें प्रेज गॉड शुक्रार परवा शुक्रार आसची ना 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 शुक्रारा ना रितीर ना कित्याक म्हळ्यार सोमारा जावन स्टार्ट जाता परत आमची ओके वयल्या सोमारा सिस्टर वय वय 8 तारीख येता न्हू जरा मागीर ते तांचे रेसॉर्ट का लागी बुक जाला तशें ओके ओके जाय 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 ओके पळय आनी डिटेल हांव ते पोस्टर घालतात एकामेका फॉरवर्ड करा सांगा कित्याक आमकां कळीत आसा जायतो लोक
आणि की बंद पासांत आसा काळोखांत आसा उजवाडाक आमी आमचें काम जावन आसा कित्याक जेजू सांगला वय जो कोण म्हाका सतमंत हांव करता ती कामां करतलो त्या वेळार जेजू एकलो आसलो संवसारांत जाल्यार ताणें 33 वर्सां प्रायर खाली 3 वर्सांत ताचें मिशन कंप्लीट केला तर आता जेजू आमच्या हर एकल्याच्या भितर आसा तर ताच्या की चड आनी चड वर्ती कामां जावंक जाय देव येता शेता हर एकल्या मुखांत ओके ताका देवाच्या राजांत ल्हान व्हड म्हूण कांय ना हर एक व्यक्ती इम्पॉर्टंट हर एक व्यक्ती देवा मुखार विशेष जावन आसा ताच्या मुखार हर एका व्यक्तीक देवान एका एका रितीचे हर एक स्पेशल गिफ्ट दिल्यात हर एका व्यक्ती डिफरंट आसात म्हाका असले तुमकां आसचे ना तुमकां असले म्हाका आसचे ना हर एका रितीन कांय ना कांय एकांत तुमकां खंयच्यानी रितीन ताणें स्पेशलिस्ट केलाच तुम्ही चिंतून पळया खंयच्या जाग्यार जावं करून ते तुम्ही सोदून काडीचे तुमकां देवान तुम्ही कंपेर करून पळया म्हळ्यार कंपेर म्हळ्यार त्या अनुभवान न्ही तुम्ही पळया खंयच्या एरियांत तुम्ही देवान तुमकां एक टॅलंट दिला एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आता तुमकां समस्ये आता डिप्रेशन पुरो आसा चिंत्या ते जाल्यार तुमी डिप्रेशनान भायर आयले उतरां मरिफात जाल्यार काय जाता तुमच्या जिवितांत सुटका अनुभव केली कोण डिप्रेशन आसा तांकांय वचून तुम्ही सुटका दिवंक जाता इजी जाता तुमकां कित्याक तुमी त्या समस्येन आसात त्या फावटी अल्कोहॉलिक जावन आसता ते जाल्यार हांव त्या समस्येन भायर येता ते जाल्यार त्या बंदपासांतल्या व्यक्तीक तुमी वचून उतर दिवंक सुलभ जाता कित्याक तुमकां कळीत आसा ताच्या मनांत कितें बरो झूज चलता तेका करून देवान रेखांक युनिक विशेष रितीन रचला ते आमी उपयोग करचे आमचें काम जावन आसा ओके प्रेज गॉड हालेलुया ओके थँक्स करिया जी सिस्टर ना एंड करूया ब्रदर टाइम जालो ओके ओके प्रेज गॉड हालेलुया मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्घ दिता पळयत आत्म्या जायती सता तुवें आमकां उगडापी केली कळीत केली तूं आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय ही क्लासी नियंत्रण घेतल्याक तूं उलयल्या पासत आनी तुवें शिकयल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता प्रत्येक जावन आमची मनाची भलायकी आमी सांबाळूंक आसा मन आमी आमच्या सक्तींनी देवाचे उतर चड आनी चड आयकून आमची चिंता आमी बदलूंक आसा खंयच्या मापान आमची चिंता आमी चड आनी चड बदलिता त्या रितीन आमच्या जिवितांत फळ आमी अनुभव करता कित्याक तुजें उतर सांगता 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी फळ दिवंक शकले म्हणून बी हे जाल्यार ते बिया आमी घेता कितले आमचो मनोभाव आमची चिंता आमी बदलिता त्या मापान आमी फळ दिता म्हणल्यार सती उगडापे केले आसा आमी तुका अर्घ दिता शहरी एकल्यांनी सैतानाच्या वायट सत्तेक कुतंत्र विरोध जय करूंक तुवें दिल्ली खवाच्या नेसोंक तांकां आदार दी कित्याक सैतान येता सोर येता फकत सोरूंक नाश करूंक जीवशी मारूंक आनी विबाडूंक ते जाल्यार आमी त्या उतरां मरिफात आमी जय तरता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जाता म्हणल्यार सत आमकां उगडापे केलाय त्या देखून आमची चिंता आमी देवा सारखे करूंक आमी चड आनी चड देवाची उतरां शिकोवंक स्टडी करूंक आमकां पळयतात कुमक कर ताचे वरवीं मात्र म्हाका कळीत जातलें म्हणजे आलोचन खंयच्या मापाचें म्हणून देवाच्या राजाचें की या काळोखाच्या राजाचें म्हूण कळीत जातलें ताचे चड आनी चड तुज्या उतरांत आमी वेळ कसून पळयतात म्हणजे सक्तेन आमची चिंता बदलून तुझे एकवटान जीवन तुझ्या नांवाक महिमा दिवंक हांगा असल्या सुमेस्तांक आनी कोण पुरो आयकता आनी मुखार आयकता हर एकल्या फोव केल्ल्या अर्घान दिता अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता हांव हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्त मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया Thank you. Thank you very much.